सगळ्यांक हांवें पयलीं म्हणला त्या प्रमाणे आमच्या सगळ्यांक आमी एकमेकाक परबी दिवपाक जाय. आमच्या स्वातंत्र्याची जे स्वतंत्र जावन आयज आमकां 73 वर्सां जातात आनी आयज आमचे फुड्यान ते फुडें आव्हान जें आसा ते स्वतंत्र करपाचें आव्हान ना. स्वतंत्र आमी ऑलरेडी आसात, पूण स्वतंत्र टिकोवन दवरता आसतना प्रत्येक नागरिकान प्रत्येक आमची जबाबदारी कितें, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें हे महत्वाचें आसा. प्रत्येकाने आमी ह्या स्वतंत्र राज्याक देशाक म्हणटा अशें आमी आपले परीने काम करपाक जाय. आमी जे आयज आमी उगडास करपाक जाय आमचे फ्रिडम फायटर ते आमचे मदीं हांगा आसात, तांकां मुद्दम हांव तेजो उगडास करता. आनी हे फ्रिडम फायटर किंवा आमचे मदीं जे ना जे स्वर्गवासी जाले जे फ्रिडम फायटर तांकां सगळ्यांचें कार्य हेजे सॅक्रिफायस तेमी दिल्लो बलिदान तांचे खातीर आयज आमकां हे स्वतंत्र लाभलें आसा. तांकां आमी उगडास करपाक जाय. तांचे कार्य त्या टायमाक तांणी आमच्या स्वतंत्र वीरांनी कार्य केलें, झुंज दिली आनी ताका लागून आयज आमी स्वतंत्र भारताचे नागरीक म्हणून आमी वावरतात. आयज आमी स्वतंत्र सैनिकांक आमी उगडास करपाक जाय आनी त्याच बरोबर प्रत्येकाने हांवें म्हणलें तशें आपली सगळ्यांची आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी जी आसा तर आमी कितें करूं शकतात तर आमी एकमेकाक जेन्ना जेन्ना शक्य आसत तर आमी एकमेकाक सहकार्य आपुलकीन आमी एकमेकाक आदार. कसली आपत्ती घडटा आज सुद्दां काही प्रमाणात पावसाक लागू जाल्ले नैसर्गिक आपत्ती काही कडेन घडल्या. काल सुद्दां काही भागांनी आमी गोंयांत सुद्दां आमी दौरे केले. गोंयांत सुद्दां खुबशे उदक भरून खुबशे लोकांक आपत्ती जाल्ली आसा, घरांनी उदक येयला, शेती भाजी पेटून जाल्ली आसा आनी ओवरऑल इंडियाक भारतभर खुबशे अशी हानी जाल्ली आसा. आनी भारत आमच्या देशाची परंपरा आसा, आमच्या राज्याची परंपरा आसा, आमच्या लोकांची परंपरा आसा की जेन्ना जेन्ना अशी आपत्ती जाता तेन्ना आमी एकमेकाक सहकार्य करतात, आमी एकमेकाक आदाराचो हात दितात आनी ही आमची परंपरा आसा, ही आमची संस्कृती आसा. आनी ताका लागून आमी अशें कार्य करपाक जाय. आयज आमी उल्लेख करून दिसता की आमच्या महात्मा गांधीन एक सदी म्हणप सर्वोदय आणि विनोबा भावे यांचे म्हणप त्यांचे सदी म्हणप आसलें की अंत्योदय. सर्वोदय म्हणल्यारच गांधीच्या महात्मा गांधीचे म्हणले प्रमाणे सर्वोदय म्हणल्यारच ओवरऑल डेव्हलपमेंट, सर्वांगीण विकास आणि अंत्योदय म्हणल्यारच देशाच्या शेवटच्या मनशापर्यंत विकास पावप. अंत्योदय, सर्वोदय आणि अंत्योदय हे जर विचार घेऊन तर फुडें वचत आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसात म्हाका अभिमान दिसता की तेंचे मदीं उलोवपाक की ते ह्या पद्दतीन कार्य करीत आसात. सर्वोदय अंत्योदय म्हळ्यार ओवरऑल डेव्हलपमेंट आणि देशाच्या म्हळ्यार राज्याच्या शेवटच्या मनशापर्यंत गोरगरिबापर्यंत जर उदरगत पावची ह्या पद्दतीन तेंचे कार्य चालू जाल्लें आसा. आनी अभिमान जाता की आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सरकारा भितर आमी सामील आसात. अभिमान जाता की आमचे मुख्यमंत्री ज्या पद्दतीन कार्य करतात आनी तुमी आमी सगळ्यांनी पळयलां मोठे अधिवेशन जालें आमचें. गेल्या अनेक वर्सां भितर आमकां मोठे अधिवेशन पळोवपाक मेळ्ळें आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंतान ज्या पद्दतीन ते अधिवेशन हाताळ्ळें सगळ्यांक बरोबर घेवन ते सगळीं म्हणटात सबका विकास सबका विकास सबका विश्वास आणि सगळ्यांक बरोबर घेऊन
सगळ्यात एक मतान घेऊन त्या फुडें वयतात आणि त्याच प्रमाणे त्यांनी काम केल्लें आसा. ज्या पद्दतीन असेंब्ली सुद्धा जे आमी रुलींग पार्टीचे लोक आसातच आमदार आसलेच पूण जे विरोधक आसात तांकां सुद्धा कॉन्फिडन्साक घेऊन ज्या म्हणणी प्रमाणे सबका साथ सबका विकास आणि सबका विश्वास जे म्हणतात ते की सगळ्यांक घेऊन फुडें वचप अशे पद्दतीन तेंचे आयज असेंब्लीक आमी कार्य पळयलें. सगळ्यांक आयज मेजॉरिटी भितर आमी 27 लोक आसात, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसा, पण तरी देखून तेणी काम करतात कार्य करता आसता विधानसभेक केन्ना तांकां अहंकार आयलो ना.